नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचे तुमच्या सगळ्यांना नायमगाचे उपकार। हांव दीप्ती काकोडकार। गोंयभरच्यो महत्वाच्यो खबरो घेवन गोमंतक टुडे या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो। गोंय काबीज करपाची भाशा करपी अभिनंदन लोढान ग्रुपाचेर निमणे ती वादग्रस्त जायरात फाटी घेवपाची पाळी। जायरात फाटी घेतना भावना दुखावले गोंयकारांची मागली माफी। आपणे जर बेकायदेशीरपणान जमीन रूपांतरण केला आसत जाल्यार आपल्याक दाखोवचें। जमनीचें रूपांतरण रद्द करता केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायकाचें प्रतिपादन। सत्तरीत पर्यावरणीय संवेदनशील वाठाराचो मुद्दो महत्वाचो। मात शुक्रारचे म्हावशी पंचायतीचे इको सेन्सिटिव्ह झोनाच्या मुद्द्यावेल्यान खासा ग्रामसभेक फक्त 5 ग्रामस्थांचीच उपस्थिती। 177 दिसा उपरांत दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालाक जामीन मंजूर। सुटके उपरांत मुख्यमंत्री म्हणून सरकारी कागदपत्रांचेर करपाक मेळची ना सय। सर्वोच्च न्यायालयाचो आदेश। गिरी क्रॉस ते सांगोळडा जंक्शन 6 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर रस्तो 18 म्हयन्यां खातीर कन्स्ट्रक्शन झोन म्हणून जाहीर केंद्रीय मंत्रालयाचे पत्रक जारी। राज्यात देवळांनी चोरी जावपाच्या प्रकरणात वाढ। दिवचल शारात आनीक एक फोडले देऊळ। फंडपेटी फोडून फारायली रोख रक्कम। मंत्री गोविंद गावडे आणि आदलो मंत्री प्रकाश वेळीपाक धपको। विश्वास गावडेची गौड मराठा समाजाचो अध्यक्ष म्हणून केल्ले निवडीक स्थगिती। दक्षिण गोंय सोसायटी रजिस्ट्राराक कडल्यान आदेश। आणि अनुदानित शिक्षण संस्थांनी SC ST शिक्षक आणि शिक्षकेतर पदाचेर भरती नेम पाळूनच करची। प्रमोशन ही नेमाप्रमाणेच दिवचे। शिक्षण खात्याचो सगळे सरकारी अनुदानित शिक्षणीक संस्थांक आदेश। आता खबरो विस्तारान। गोंय काबीज करपाची भाशा वापरून जायरातबाजी करपी अभिनंदन लोढा ग्रुपान आपली वादग्रस्त जायरात निमणे फाटी घेतली। जायरात फाटी घेतना जांच्यो भावना हे जायरातीक लागून दुखल्या तांची माफी मागपाचे निवेदन जाहीर केले। गृह खात्याने हे विशीं लोढा कंपनीक नोटीसूय काडिल्ली। कॉन्करिंग गोवा म्हळ्यारूच गोंय काबीज करपाची भाशा उलोवपी अभिनंदन लोढा ग्रुपाचेर निमणे गोंयकारांची माफी मागपाची पाळी। लोढा कंपनीन वादग्रस्त जायरात फाटी घेता म्हणपाचें निवेदन जारी केले। हे वादग्रस्त आणि आक्षेपार्ह जायरातबाजींचेर लोकांच्या दबावा उपरांत आणि टिके उपरांत गोंय सरकाराचे गृह खात्यान लोढा ग्रुपाक नोटीस काडिल्ली। सरकारान हे पावल उखल्ले उपरांत रोखडेच लोढान ही जायरात फाटी घेतली आणि ज्यांच्यो भावना दुखावल्यात तांची माफी मागली। अभिनंदन लोढा ग्रुप हांच्यांनी त्या वादग्रस्त तशेंच आक्षेपार्ह जायरातीं खातीर गोंयकारांची माफी मागिल्ली आसा। अभिनंदन लोढा ग्रुप हांच्यांनी फाटल्या कांय दिसांनी अश्यो जायराती केल्ल्यो की ताचेर गोंयकारांच्यो भावना दुखावतले। म्हटल्यार कॉन्करिंग गोवा म्हटल्यार गोंय ताबीज करतले, गोंय ताबीज करपाचेर असो संदेश दिवपी आनी असो अर्थ लागपी ह्यो जायराती आशिल्ल्यो। पोर्तुगीज राजवटी उपरांत भारतीय जवानांनी आमचे गोंय स्वतंत्र करून आमकां सुपूर्द केलें। ताचे उपरांत गोंयचेर आमी आतां गोंय आमी चलोवपाक जाय, त्याच बरोबर गोंयचेर आमचो ताबो आसतलो अशें हे अर्थ त्या जायरातींत लागतले। हाका लागून खंय तरी गोंयकारांची भावना दुखयल्ली। ताका लागून गृह खात्यान तांकां नोटीस जारी केल्ली की ह्या आक्षेपार्ह जायरातींक फाटी घेवची आनी त्याच बरोबर माफी मागची म्हणून। सो ह्या गृह खात्यान काडिल्ल्या नोटीसे वरवीं अभिनंदन लोढा ग्रुप हांच्यांनी ह्यो जायराती ज्यो आसा आक्षेपार्ह त्याच बरोबर ज्यो जायराती जेचेर गोंयकारांच्यो भावना दुखयल्ल्यो त्यो जायराती फाटी घेतिल्ल्यो आसा आनी त्याच बरोबर गोंयकारांची त्याच बरोबर ज्यांची कोणाची भावना दुखयल्ली गेली आसा तांची माफी मागिल्ली आसा। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। चुकीच्या पद्धतीन वा बेकायदेशीरपणान आपले नगर नियोजन खात्याच्या कलम 17(2) च्या अंतर्गत जमीन सेटलमेंट केल्या जाल्यार दाखोवचें हांव म्हजें जमनीचें रूपांतरण रद्द करपाक तयार आसा अशें केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायकाचें म्हणणें। गोंयच्या ग्रीन झोनाक धोको निर्माण करपी राज्याच्या जमीन वापर कायद्यांतल्या बदलाचो फायदो कोणाक जाला ह्या बाबतींत एका वृत्तात श्रीपाद भाऊचें नांव आयिल्लें। हाचेर भाऊन स्पश्टीकरण दिलें। तशेंच नगर नियोजन कलम 17(2) हे राज्याच्या हिताचें आसा काय ना तें थारावप राज्य सरकाराच्या हातान आसा अशें श्रीपाद भाऊचें म्हणणें। काही दिसा पयलीं गोंय राज्याचे खासदार आणि केंद्रीय मंत्री श्रीपाद भाऊ नाईक यांचेर आरोप जाल्लो की त्यांनी त्यांची जमीन जी आहे ती इल्लीगल रूपांतरण करून घेतले आणि असे बरेचसे आरोप त्यांचे जाल्ले।
तेचेर जाप दितना खासदार श्रीपाद भाऊ हांच्यांनी एक प्रेस नोट काडला आनी तेतून तांणी अशें म्हटलां की आपूण ज्यो जागा रुपांतरीत केल्या त्यो सगळ्यो TCPचो जो कायदो आसा 17/2 हेच्या अंतर्गत केल्लेल्यो आसात. जर कोणाक दिसता की आपूण इल्लिगल जमीन रुपांतरण केल्या आनी जर त्यो 17/2 ह्या कायद्याच्या अंतर्गत बसना जाल्यार आपूण त्यो जमनी परत रद्द करपाक तयार आसा अशी प्रसिद्धी पत्रक म्हटल्यार प्रेस नोट काडून तेंच्यांनी जाहीर केली. तितून तांणी अशें म्हटलां की TCPचो कायदो जो आसा 17/2 हो राज्या खातीर बरो आसा काय वायट आसा हे ठरोवपाचो सगळो अधिकार आनी हक्क हो राज्य सरकाराचो आसा आनी त्यांनीच ते ठरोवपाक जाय की ते हिताचे आसा की ना अशें श्रीपाद भाऊ नायक हांच्यांनी सांगिल्लें आसा. अशीच अपडेट आमी तुमच्या मुखार घेवन येता. पळयत रावात गोमंतक TV. गोमंतक गौड मराठा समाजाचे मंत्री गोविंद गावडे आणि आदलो मंत्री प्रकाश शंकर वेळीप गटाक धपको. फाटल्या ऑगस्ट महिन्यात बेकायदेशीरपणान गावडे आणि वेळीपान विश्वास गावडेच्या अध्यक्षपदाखाला समाजाची नवी समिती थारायिल्ली. ही समिती बेकायदेशीर म्हणून गोविंद शिरोडकार गटान आरोप केल्लो. आता हे सगळे वादाचे फाटभुंयेर अध्यक्ष विश्वास गावडेच्या समितीक दक्षिण गोंय जिल्लो सोसायटी रजिस्ट्रारान स्थगिती दिल्या. 9 ऑगस्ट 2024 या दिसा बाळे गोमंतक गौड मराठा समाजाचे आमसभेत मंत्री गोविंद गावडे आणि आदले मंत्री प्रकाश वेळीपाच्या फुडारपणाखाला विश्वास गावडेची समाजाचो अध्यक्ष म्हणून परतून निवड जाल्ली. विश्वास गावडेचे अध्यक्ष म्हणून नेमणुकीक आणि हेर समितीक गोविंद शिरोडकाराच्या गटान विरोध केल्लो. बेकायदेशीरपणान विश्वास गावडेक अध्यक्ष केल्ल्याचो आरोप शिरोडकार गटान केल्लो. हे समिती रद्द करून परतून नवी समिती घडोवपाक वेंचणूक घेवपाची मागणी करतना तशें केलें ना जाल्यार कोर्टात वचपाची शिटकावणी शिरोडकार गटान केल्ली. आता हे सगळे वादाचे दक्षिण गोंय जिल्लो रजिस्ट्रारान विश्वास गावडे समितीक स्थगिती दिल्या. आता ह्या सगळ्याची सखोल चौकशी जातली. आमच्यान कोणाचें आडोवपा आसा किंवा काय ना न्ही आमचे समजा पळय एक हांव प्रकाश वेळीप म्हणल्यार गोमंतक गौड मराठा समाज न्ही हातूंतलो प्रत्येक नागरीक हो तितलोच महत्वाचो जितलो म्हाका लोक म्हणटात तितलो समाजाचो आमचो सामको जो गांवां रावपी सुद्दां तोच आमकां महत्वाचो. म्हजी रिएक्शन इतलीच की जे आसा जे टिका आसा ती सकारात्मक आसपाक जाय. आमी ऑपोजिशनांतल्यान काम करीत व्हड जाल्ले आसात आणि जे कोणी टिका आसा ती सकारात्मक आसपाक जाय. तर काम करपाक आनी प्रोत्साहन येता. वस्तुस्थिती जावन ती जे कितें आज म्हणजे प्रकाश वेळीपान धक्का वगैरे म्हणला म्हाका खरें म्हणल्यार आमी खूब हेतूंतल्यान बारीक सारीक गोश्टींतल्यान आमी व्हडले व्हडले धक्के किंवा आनी व्हडले व्हडले आमी पळयले आसात. हॅलो सर सांगा. ती समिती काडपाची आशिल्ली पळय टायम दिल्लो तेंच्यांनी 3 तिनांक म्हणल्यार तेंच्यांनी ते दोनाकूच घेतले सगळे शेड्यूल टायमाचे पयलीं आणि ते तेंचे जेन्ना हें केलें तेन्ना ते करून गेले ते कांयच आयकूंक ना तेंच्यांनी. बाकीचे म्हणजे तो जो कितें प्रोसिजर करपाक जाय आसलो निवडणुकाचो तो तेंच्यांनी तो प्रोसिजर करूंक ना कळ्ळें न्ही. आनी काडलो कोणाचे एकूच सदस्य अध्यक्षाचें नांव तेंच्यांनी प्रपोज केलें कळ्ळें स्वताच कळ्ळें आनी तेंच्यांनी ते तोच अध्यक्ष आमचो अशें म्हणजे बाकीचे कोण हें आसले न्ही पार्टिसिपेट जे कोण हें करूंक करताले कळ्ळें न्ही तेंकां बी तेंच्यांनी करूंक ना. मागीर जालें कितें तिनांक म्हटल्या प्रमाणे ती निवडणूक जातली कळ्ळें आमसभा जातली अशें म्हणून जेन्ना हें म्हटलेलें तिनांक जेन्ना लोक आयले तेन्ना हेंच्यांनी तेंच्यान पळ काडलो न्ही समाजाचे असं हें जातल्या प्रमाणे पण हें करपाक जाय न्ही कितें करपाक जाय आशिल्लें की विश्वासान घेवपाक जाय आशिल्लें. इतकी घाई तेंच्यांनी करपाक जायना. सो दॅट इज अ स्टील टायम कळ्ळें न्ही. जेन्ना तो व्हडलो हें आसा कितें आसा समाज जो आसा ते तशें ते एकदम बिट्रे करूंक शकना कळ्ळें न्ही बिट्रे करूंक शकना अशें म्हाजें मत. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. इको सेन्सिटिव्ह झोनाच्या मुद्द्यावेल्यान माऊस पंचायतीच्या खासा ग्रामसभेत लोकांचो उणो प्रतिसाद. सुमार 4,500 लोकसंख्या आशिल्ले पंचायत क्षेत्रात फक्त 5 ग्रामस्थूच हाजीर आशिल्ले. नागवे, दाबे, जरमे, कोपार्डे हे गांव संवेदनशील वाठारांतले वगळचे अशी मागणी थळाव्यांनी केली. इको सेन्सिटिव्ह झोनात 70 म्हालांतल्या जायत्या गांवांचो आस्पाव जाला. हाका 70 म्हालांत विरोधूय जाला. पयलीं केरी आनी पिसुल्ले पंचायतींनी इको सेन्सिटिव्ह झोनाक विरोध केल्लो.
शुक्रारा ह्याच मुद्द्या वयल्यान म्हाऊस पंचायतीची खासा ग्रामसभा जाली. मात अजापाची गजाल म्हळ्यार 4,500 लोकसंख्या आशिल्ले ह्या पंचायत वाठारात ग्रामसभेक फकत 5 ग्रामस्थांनी हाजेरी लायिल्ली. नागवे, दाबे, झरमे, कोपाड्डे हे गांव संवेदनशील वाठारांतल्यान वगळचे अशे जमिल्ल्या ग्रामस्थांनी मागणी केल्या. आयची ही ग्रामसभा जाल्या इको सेन्सिटिव्ह झोन ती एक खास ग्रामसभा आयोजित केल्ली. त्या ग्रामसभेन आमचे सगळे पंच सदस्य प्रेझेंट आशिल्ले आणि ही ग्रामसभा आयोजित केल्या कारण इको सेन्सिटिव्ह झोन आमकां नाका. कारण आमचे गांवचे जे लोक आसा ते शेतकरी आसा ते शेती करून ते पोट भरतात आणि ते जर इको सेन्सिटिव्ह झोन जाले जाल्यार तेंचे खूप लॉंग टायम परिणाम जातलो. आणि जे आयज ग्रामसभेक जे लोक आसले तेंचे अनुमती हे ठरला की हे इको सेन्सिटिव्ह झोन आमकां खंयच नाका. कारण इको सेन्सिटिव्ह झोनात आमचे मोस पंचायतीचे गांव येतले झरमे, दाबे, कोपाड्डे, नागवे, आमचो मौशी गांव इतले येतले. तेंचो इको सेन्सिटिव्ह झोन जालो जाल्यार तेंचे खूप दुश्परिणाम जातलो. म्हणून तेंचे म्हणणे आसा आनी आमचे सगळे आमचे मावशी पंचायतीचे पंच तेंचे सगळ्यांचे म्हणणे आसा की आमकां इको सेन्सिटिव्ह झोन नाका, आमचे गांव वगळपाचे अशें सगळ्यांनी आयज ठरयल्लें आसा की. आनी हे आमी जे रेजोल्युशन घेतलें आमी फुडें धाडटली. आनी ह्या पयलीं हो विशय आमी आमच्या ग्रामसभेत मांडलेलो पण परत एकदा हो विशय आमी हांगा मांडलो आणि हांव सरकारा कडेन रिक्वेस्ट करता की हय आमचे एका मान्यता दिवपाची आणि आमचे जे मावस पंचायतीचे गांव येता ते वगळपाचे. आज मावस पंचायतीची ग्रामसभा आतांच संपन्न जालेली आसा आणि ही खास ग्रामसभा आसलेली ती इको सेन्सिटिव्ह झोनाचेर. इको सेन्सिटिव्ह झोन आमकां नाका अशें आयज जे ग्रामस्थ आनी पंचायत मेंबर आसले तेंच्यांनी ठराव पास केलेलो आसा. इको सेन्सिटिव्ह झोन हे गांव मावस पंचायतींतले मावस गांव आसा, दाबे गांव आसा, कोपाड्डे आसा, नागवे आसा, तशेंच झरमे गांव आसा. हे जे लोक आसा हे ग्रामीण भागात रावता आणि सगळे आसा ते शेतीचेर अवलंबून आसा. आणि इको सेन्सिटिव्ह झोन जाल्यार आमकां खूब त्रास जातलो आणि आमचें फुडलें भविश्य पळोवन आमकां इको सेन्सिटिव्ह झोन नाका अशें तेंचें म्हणणें आसा. ह्या वेळार तेंच्यांनी ठराव मांडून तेका संमती दिलेली आसा आणि आमकां आमचे जे गांव आसा हे वगळपाचे अशी मागणी केलेली आसा. हे जे पंचायतीन आज ही ग्रामसभा आयोजित केली हितून लोकांचो अल्प प्रतिसाद मेळ्ळो आसा. एकूण 4,500 लोकसंख्या आसलेली ग्रामपंचायतीन एकूण 5 ते 6 लोक आयज ग्रामसभेक उपस्थित आसलेले. ह्या वेळार आमी तांकां विचारलें की आयज ही ग्रामसभा आपयल्या तेतून लोक कित्याक ना. ह्या वेळार तेंच्यांनी सांगलें की आमी पंचायत मंडळान सगळ्यांक कळयल्लें आसलें की आयज ग्रामसभा आसा पूण चतुर्थी दीस आसल्या कारणान लोकांनी हांगासर हजेरी लावना. पूण आयज जे उपस्थित आसले तेंच्यांनी हेजेर चर्चा करून हो विशय फुडें व्हेल्लेलो आसा आणि आयज ह्या ग्रामसभेक आमकां इको सेन्सिटिव्ह झोन नाका अशें मागणी केलेली आसा. तशेंच सरकारा कडेन मागणी केल्ली आसा की हे इको सेन्सिटिव्ह झोनांतल्यान हे आमचे गांव वगळपाचे. वाळपेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सावंत. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हांकां निमणो जामीन मंजूर जालो. 177 दिसां उपरांत केजरीवाल कादयेंतल्यान भायर सरतले. सीबीआयन दाखल केल्ल्या कथीत सोरो घोटाळ्याच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयान तांकां जामीन मंजूर केला. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हांकां निमणो जामीन मंजूर जालो. 177 दिसां उपरांत केजरीवाल कादयेंतल्यान भायर सरतले. सीबीआयन कथीत सोरो घोटाळ्यांत दाखल केल्ल्या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयान तांकां जामीन मंजूर केला. अरविंद केजरीवाल हांकां 10 लाख रुपयाच्या जामिनाचेर सुटका दिला. तशेंच तांकां चवकशे खातीर हाजिरी लावपाचे आदेश दिल्यात. अरविंद केजरीवाल हांकां खंयच्याय सरकारी कागदपत्राचेर मुख्यमंत्री म्हणून सय करपाक मेळची ना. हाका लागून तांचे हात बांदून तांची सुटका केल्ल्याचे दिसून येता. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. भारत सरकाराच्या रस्तो येरादारी आणि महामार्ग मंत्रालयान 6 लेन एलिव्हेटेड कॉरिडॉराच्या बांदकामा खातीर गिरी क्रॉस ते सांगोळडा जंक्शन मेरेनचो रस्तो कन्स्ट्रक्शन झोन म्हणून जाहीर केला. हे जंक्शन फुडल्या 18 म्हयन्यां खातीर कन्स्ट्रक्शन झोन म्हणून उरतले. केंद्रीय मंत्रालय तशेंच गोंय सरकारान हे विशींचे पत्रक जारी केला. रस्ते वाहतूक आणि महामार्गाच्या केंद्रीय मंत्रालयाने एक नोटिफिकेशन काढला आणि ते नोटिफिकेशन जावन आसा 6 लेन एलिव्हेटेड कॉरिडॉर करपा खातीर जे गिरी क्रॉस आहा
ते सांगोळडा जंक्शन हो जो रोड आसा हो रोड कन्स्ट्रक्शन झोन ह्या अशें डिक्लेअर केल्लेलें आसा. तें नोटिफिकेशन कितें म्हणटा की 6 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर करच्या खातीर गिरी क्रॉस जो अंडरपास आसा तेजून सांगोळडा जंक्शन हो जो पार्ट आसा जवळपास 4 ते 5 किलोमिटरचो जो पार्ट आसा हो कन्स्ट्रक्शन झोन म्हणून डिक्लेअर केला आनी हो फुडल्या 18 म्हयन्या खातीर म्हटल्यार 1.5 वर्सां खातीर हो पोर्शन जो आसा तो कन्स्ट्रक्शन झोन म्हणून उरतलो अशें ह्या नोटिफिकेशनान म्हटलेलें आसा. जे काम सद्या चालू आहा त्या खातीर रोड डायवर्जनूय हांगासर केल्लेले आसा, सायनबोर्ड्सूय लायलेले आसात. तेन्ना जे कोण येरादारी करता म्हापश्यासून पणजे येतना किंवा पेडण्यासून पणजे येतना जे कोण येरादारी करतात त्यांनी जतनाय घेवपाची गरज आसा. ह्या मार्गारसून येतना गिरी क्रॉस कोडसून जे डायवर्जन आसा ते सांगोळडा जंक्शन पर्यंत डायवर्जन उरलां तर हे जंक्शन जे आसा ते कन्स्ट्रक्शन झोन म्हणून भारत सरकारच्या केंद्रीय मंत्रालयान जे रस्ते आनी वाहतूक केंद्रीय मंत्रालय तेंच्यांनी नोटिफिकेशन जारी केल्लेलें आसा. अशें अपडेट आमी तुमच्या मुखार घेवन येत रावतले. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. दिवचल शहरात परत एक फावट देवळां फोडपी टोळी सक्रिय जाले. बिरेस्तारा मध्यानराती शारांतल्या भितरली पेट वाठारांत आशिल्लें शिवलिंग देवूळ फोडपाचो प्रकार घडलो. चोरांनी देवळांतली फंडपेटी फोडून रोख रक्कम फारायली. फाटल्या जवळपास 2.5 म्हयन्याच्यान देवळां फोडपी चोरांनी दिवचल शारांत खवदळ घाला. फाटल्या जून म्हयन्यांत एकेच राती 4 देवळां फोडले उपरांत जुलय म्हयन्यांत आनीक 2 देवळां फोडिल्लीं. उपरांत देवळां फोडपाचे प्रकार बंद जाल्ले. मात आतां चवथीच्या धामधुमीत चोरांची टोळी परत सक्रिय जाल्या. मजगतीं चोरयो नियंत्रणांत हाडपाक पुलिशेन शारांत गस्त वाडोवची अशी मागणी जाता. देवळाची शिवलिंग देवस्थान वृंदावन अपार्टमेंटची ही फंडपेटी राती फोडली आणि हे फंडपेटेन कितें आसता श्रावणा सोमवार आमचे हांगा साजरे जातात. खूब लोक येतात अभिषेक करपाक. ते प्रत्येक जण फंडपेटीन आपले काहीतरी देणगी घालता. सकाळी आमची ती भटजी पळय आयिल्लो तर हांगा पुजेक तेन्ना सकाळी भटजीक कळ्ळें म्हणजे ती लावणीस येता सगळी ती पुजा बी करपाक. तिका पळयलें जाल्यार ती लॉक भायले हें केला आनी ते सायटीक कितें उडयला. तेच्या उपरांत तेणी आमकां बालवडकर भाऊक कळयलें. बालवडकर भाऊ म्हाका फोन केलो. अशें जाल्लें आसा. मागीर आमी आतां पुलीस स्टेशनाक सोमतेच मागीर सकयल्यान पळयलें आनी पुलीस स्टेशनाक कंप्लेंट दिली. पुलीस येवन PSI सगळे तेंच्यांनी येवन सगळे पळोवन गेले. ते पंचनामा केलो. हय पंचनामा. आतां पुलीस स्टेशनार म्हाका तरी कंप्लेंट बरोवपाक रिसर कंप्लेंट करपाक आतां आपयला. हांगा चोरी पयली जाल्यार म्हणजे हेचे फुलपात्र लामण दिवे हे 2 वेळा तेंच्यांनी व्हेले म्हणजे 5 वर्सां पयलीं. तेच्या कांय जावना पण ही फंडपेटी फोडपाची पयलीच घटना. म्हाका राती जाल्या ही. राती जाल्या म्हणजे सादारण हांगा 12-1 पर्यंत 12:30 पर्यंत आमचे फ्लॅटांतले कोण वयतात येतात मग ते असतात जागो. त्याच्या नंतर ही घटना घडली असते. सामकें एकदम रहदारीचे सामकें आनी लोकलिटीचे हितून आसा अशें म्हणल्यार हेचेर आतां मेन कितें जाता हे भितर आसल्या कारणान हे कोणाच्या लक्षानूय येना. आतां कोण रेगुलर हांगा कोण अभिषेक बी करपाक येतात न्ही तांकां जेंका खबर आहा तेच फक्त हांगा येवन ती हें करतात. पूण आतां पुलिसांक सुद्दां तांकां खबर ना हांगा देवस्थान भितर आहा म्हणून. तेंचेर रेगुलर विजीट बाकीच्या देवळांना तेंच्यांनी हेजेर रेगुलर ते दवरला. पूण हें तांकां खबर ना. आतां आमी जेन्ना तांकां सांगलें आमकां मदें हांगा खबर ना तर हें कितें तरी मातशें हेचेर जावपाक जाय. एक गस्त दवरची एक लक्ष दवरचें मातशें हेचेर. पूण ही तशी म्हाका दिसता फाटल्या 5 वर्सां पयलीं ही सादारण व्हडली चोरी. हय हय ही व्हडली. पयलीं ती आमचे अभिषेक पात्र बी तें व्हेला आनी पयलीं देवूळ ओपन आसतालें कित्याक आमी कोणाक तशें हें करूंक नासलें. कोणूय केवेच्या टायमार येतात न्ही म्हणून हें ओपनच आसतालें. पूण जेन्ना ते अभिषेक पात्र हे बी चोरपाक लागले न्ही तेच्या उपरांत मागीर ताका लॉक मारलें. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत. अनुदानित शिक्षण संस्थांनी SC ST शिक्षक शिक्षकेतर पदांची भरती करताना नेम पाळचे बढती लेगीत नेमाप्रमाण दिवची असो आदेश शिक्षण खात्याचे संचालक शैलेश झिंगडे हांणी काढला. तशेंच पोस्ट आधारित आरक्षण आनी दिव्यांगाचे रोस्टर राखप लेगीत गरजेचें आसा. हे रोस्टर वेळा वेळार आदिवासी कल्याण आनी समाज कल्याण खात्या कडल्यान तपासून घेवप लेगीत गरजेचें आसा अशें आदेशांत स्पश्ट केलां. गोवा एज्युकेशन डिपार्टमेंटान एक ऑर्डर काडला आनी ती ऑर्डरीन अशें म्हटलां की गव्हर्मेंट एडेड स्कूल्स हायर सेकंडरी कॉलेज
यांच्या मदीं टिचर्सांची रिक्रुटमेंट आनी प्रमोशन करतना SC ST कम्युनिटी खातीर रिजर्वेशन आसपाक जाय आनी दिव्यांग व्यक्ती जे आसा त्यांचो रोस्टरूय उपलब्ध आसपाक जाय आनी हो रोस्टर आदिवासी आनी समाज कल्याण खात्या हांच्याकडून वेळोवेळी चेक करून घेवपाक जाय. 27 जून 2024 ह्या दिसा SC ST कमिशनान एक निकाल जाहीर केल्लो आनी ह्या निकालान अशें म्हटलेलें की गोवा शाळा शिक्षण कायदो 1984 आणि नियम 1986 ह्याच्या अंतर्गत कलम 12 आणि 16 ह्याच्या अंतर्गत कलम 12 आणि 16 अशें म्हणटा की शिक्षण संस्थांनी SC आणि ST कमिशनाक कम्युनिटी जी आसा ती तांकां रिजर्वेशन आसपाक जाय. हेचेरूच आदारून गोवा एज्युकेशन डिपार्टमेंटान अशी ऑर्डर काडल्या की गव्हर्मेंट एडेड स्कूल हायर सेकंडरी आनी कॉलेज जी आसा हितून शिक्षकांची भरती करतना आनी तेंचें प्रमोशन करतना SC ST कम्युनिटीक रिजर्वेशन आसपाक जाय. तशेंच दिव्यांग व्यक्तींचो रोस्टर आसपाक जाय आनी तो रोस्टर आदिवासी आनी कल्याण खात्या कडसून चेक करून घेवपाक जाय. ह्याचे काटेकोरपणे पालन करचे सगळ्या शिक्षण संस्थांनी अशें त्यांनी सांगलेलें आसा. अश्यो अपडेट आमी तुमच्या मुखार घेवन येता. पळयत रावात गोमंतक TV. सुकेकुळण धारगळ्या आयुष हॉस्पिटला लागसार शुक्रारा एका अनवळख्याची कूड सापडली. थळाव्यांनी हे विशीं पुलिसांक कळीत केल्या उपरांत पुलिसांनी घडणुकथार दाखल जावन पळोवणी केली. ही कूड बिगर गोंयकार कामगाराची आसतली असो अदमास पुलिसांनी उक्तायला. पुलिसांनी पंचनामा करून कूड पोस्टमॉर्टमा खातीर GMCत धाडून दिल्या. धारगळ सुकेकुळण ज्या वाठारात रेल्वे ट्रॅक आसा थंयसर आयज सकाळी रेल्वे रुळाचेर एक 30 ते 35 वर्सांच्या नागरिकाची बॉडी पुलिसांक मेळ्ळ्या. रेल्वे पुलिसांनी ही बॉडी ताब्यात घेवन बांबोळे हांगासर पोस्टमार्टमासाठी धाडल्या. पुलीस मुखायली तपासणी करत आसा ही बॉडी कोणाची आसुयेत आणि ताका मरण कशा पद्धतीन आयले हाचो शोध पुलीस घेता. रेल्वे पुलीस वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान रेल्वे ट्रॅकाचेर जेंका अपघात जातात किंवा कोण सुसायड करता हाचेरूय लक्ष दितात. पूण ही बॉडी कोणाची आसुयेत हाचो तपास वाठारात सुरू केला पूण आजून मेरेन तशा पद्धतीचे धागेदोरे मेळोंक ना. रेल्वे पुलिसांनी माहिती दिल्या प्रमाण ही बॉडी कोणाची आसा कोणी कागाळ केल्या एखादो फरार आसा किंवा खंय सांडला आसुयेत हाची नोंद तपास घेतात आणि ताच्या उपरांत ही बॉडी कोणाची हाचो शोध लायतले अशी माहिती दिल्या. हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक TV खातीर. राष्ट्रीय महामार्गावेले 20 खांब्यावेले होर्डिंग्स 2 सप्तकां भितर काडात असो आदेश मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान संबंधित कंत्राटदार कंपनीक दिला. पणजी ते पत्रादेवी शिमेमेरेन आणि मेडशे ते अनमोड शिमेमेरेनच्या राष्ट्रीय महामार्गा कुशीक तशेंच न्हंयांच्या देगेर व्हड व्हड होर्डिंग्स उबारल्यात. हे होर्डिंग्स 2 सप्तकां भितर काडात असो आदेश मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान संबंधित कंत्राटदार कंपनीक दिला. ठोस यंत्रणा नाशिल्ल्यान खंयूय होर्डिंग्स उबारतात. हाका आळो घालपा खातीर न्यायालयान 2007 वर्सा स्वेच्छा दखल घेतिल्ली. संबंधितांक वेळावेळार बेकायदो होर्डिंग्साचेर कारवाईचे निर्देश दिले. पणजी ते म्हापशे राष्ट्रीय महामार्गार रस्त्याचे दुभाजक तशेंच कुशीक वीज खांब्यार होर्डिंग्स उबारीत आशिल्ल्याचो मुद्दो एमिकस क्युरी लोटलीकर हांणी न्यायालयान मांडिल्लो. तशेंच हे विशीं न्यायालयान पुरावे सादरूय केले. हाची दखल घेवन न्यायालयान पणजे ते पत्रादेवी शिमेमेरेन आनी मेडशे ते अनमोड शिमेमेरेनच्या राष्ट्रीय महामार्गावेल्या वीज खांब्यावेले होर्डिंग्स 2 सप्तकां भितर काडात असो आदेश मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान संबंधित कंत्राटदार कंपनीक दिला. मजगती कंपनीन होर्डिंग काडले ना जाल्यार केंद्रीय येरादारी मंत्रालयाक काडपाक मेकळीक दिल्या. हे विशींचो खर्च कंपनी कडल्यान वसूल करपाचो आदेशूय जारी केला. हे विशींचो आदेश न्यायाधीश मकरंद S कर्णिक आणि न्यायाधीश वाल्मिकी मेनेझस ह्या 2 वांगडी न्यायपीठान दिला. फुडली सुनावणी 3 ऑक्टोबराक दवरल्या. सद्या गोंयान होर्डिंग्साचो विशय बरोच गाजता. कॉन्कर्ड गोवा हे होर्डिंग्स काडपाक लायल्या उपरांत आतां हायकोर्टान एक सुमोटो घेतलो आनी त्या सुमोटोच्या अंडर नॅशनल हायवे 66 आणि नॅशनल हायवे 4A म्हटल्यार पणजी ते म्हापसा हो नॅशनल हायवे 66 आसा तेचेर आशिल्ले बेकायदेशीर होर्डिंग्स तशेंच
नॅशनल हायवे 4A म्हणजे मेर्शे सर्कल ते अनमोड घाट हांगा मदल्या वाटेर सगळे लायलेले होर्डिंग्स जे आसा जे इल्लिगल आसा बेकायदेशीर आसा ते सगळे होर्डिंग्स काडपाचे आदेश हायकोर्टान दिल्लेले आसा. तशेंच मेर्शे सर्कल ते बांबोळे जो क्रॉस आसा फुलांचो क्रॉस ह्याच्या मदीं जे इलेक्ट्रीक पोलाचेर होर्डिंग्स आसात ते सुद्दां काडपाक लायलेले आसा हायकोर्टान आनी अशे आदेश जे आसा ते हायकोर्टान जारी केल्लेले आसा. ज्या ज्या जाग्याचेर इल्लिगल बोर्ड आसतले नॅशनल हायवे 66 आणि नॅशनल हायवे 4A ह्या दोनूय हायवेच्या सायडीक जे इल्लिगल बोर्ड आसा ते बेगीनूच काडचे ताका टायम फ्रेमूय दिलेली आसा. 2 विका भितून हे होर्डिंग जे आसा ते गव्हर्मेंटाक काडपाचे आसा आणि हो सुमोटो जो आसा तो हायकोर्टान घेतलो आसा. अशी अपडेट आमी तुमच्या मुखार घेवन येत रावतले. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. ब्युरो रिपोर्ट. कारवार, मापी, मंगूर या राज्यांनी नुस्तेकारांचो संप चालू आशिल्ल्यान भायल्या राज्यांतले नुस्तेकार गोंयच्या दर्यांत येवन नुस्तेमारी करतात. 12 ते 13 मिटराची जाळी वापरून ते बेतुलांतल्या दर्यांत नुस्तेमारी करतात. ताका लागून गोंयच्या नुस्तेकारांक नुस्तें मेळना. देखून सरकारान तांचेर खर कारवाय करची आनी दुसऱ्या राज्यांत नुस्तेमारी करपाक बंदी घालची अशी मागणी बेतूल वाठारांतलो नुस्तेकार राजन केरकर हांणी केल्या. आतां हांव भायर गेलो जाल्यार ती मलपेची कमीच म्हणलेली 300-400 बोट आसा. मेंगलोर बंद केला तेमकां, मलपे बंद केला तेमकां, कारवार बंद केला. व्हडलो स्ट्रायक चलता आनी हे येता आनी आमचे कोस्टलाक सामके तडी 13 ते 12 ते 8 मिटराचेर ओडटा ते गव्हर्मेंटान कितें हेजेर करपाचें कळ्ळें. आनी ह्या भाशेन त्या वाटेन बॅन आसले आमकां हांगा कित्याक बॅन ना? तेमकां बॅन जावपा जाय न्हू. आतां येयल्या ते आतां 4 दीस जाले येवन आतां सगळो दर्यो ती ताल्ली म्हणून एक येयल्या ती वाडोवंक जाय म्हणून हुनावरा मेंगलोर ती मारिना आनी तेमकां सांगला तेमी डबल जाळ ओडू नाका म्हणून. त्या खातीर ते हांगा येयल्या बेतलानसून ते वास्को पासून ओडटा. आतां करता करता ते केरी मागीर हांगा मालवण बिलवण सगळ्यान वयतले. येन्नाच कितें गव्हर्मेंटान तेका हें करून एक 60 मिटराचेर तेमकां ओडपाचें हें करा. बॅन घालूं नाका म्हणून भायर ओडा तडी न्हू सामकें 8 मिटर 6 मिटर 7 मिटराचेर ओडटा कितें. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.